डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या नॅशनल प्रेस डे ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे सेक्रेटरी फॉर द इन्फॉर्मेशन श्री सुभाष चंद्र, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी केदार नाईक आनी गुजचे अध्यक्ष राज तिलक. सगळ्यात पयली लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड बट सिरिल डी कुन्ना हाचे खूप खूप अभिनंदन करता. त्याच बरोबर आयच्या जर्नलिस्ट अवॉर्ड जांकां मेळ्ळे राजेंद्र देसाई, विठ्ठलदास हेगडे, अरविंद टेंगसे, पीटर डिसोजा आणि किशोर शेट मांद्रेकर हांचें सरकाराच्या वतीन खूप खूप अभिनंदन करता. त्याच बरोबर उरलेल्यांकूय जे प्रेस मिडियांतले अवॉर्ड बापा राजू नाईक आसतलो आणि बाकीचे सगळे हांच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही फाटली गेली कितलीशीच वर्सां जे प्रेस मिडिया खातीर काम करता त्या खातीर तुमकां हे अवॉर्ड फावो जाल्ले आसा, त्या खातीर तुमचे खूप खूप अभिनंदन. वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांनी दर फावटी भाग घेवन म्हणजे जांकां प्रायजीस मेळ्ळी तांचेय खूप खूप अभिनंदन. आमी प्रेस डे आयचो मुद्दामून जो मनयता आनी त्या निमित्तांत हांव पळयतालों की आज पूर्ण हॉल खचाखच भरिल्लो आसा. फक्त माय मिडिया फ्रेंड्स आनी तांचे फॅमिली मेंबर्स. इतके प्रेस मिडियांतले लोक एकत्र केन्ना मेळना. म्हणजे फोटोग्राफर पासून तो संपादक पर्यंत सगळे वांगडाच आनी एकीच कडेन आसा. त्यात कितें उलोवप आनी कितें ना हो म्हाज्या समोर प्रश्न आसा. उलयलो जाल्यारूय बी भंय आसा आनी उलयना जाल्यारूय बी भंय आसा. बट राज तिलकान सांगला भिवपाची गरज ना म्हणून. सीएम आसा म्हटल्या उपरांत भिवपाची गरज ना. राज तिलकान तुमचे वेगवेगळे डिमांड्स प्रत्येक फावटी माझ्या कडेन म्हज्या इन्फॉर्मेशन टीमी कडेन डिस्कस करता आनी प्रत्येक फावटी प्रत्येक गोष्टीचेर आमी सोल्युशन काडीत आयल्या. 2019 पासून आयज पर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां पुराय जाली आनी 3.5 वर्सांत माय मिडिया फ्रेंड्स ज्यांचे जो विशय म्हजे कडेन पावला तो विशय आमी सोडयला इतक्याच खातीर. म्हणजे कोणूच म्हाजो मिडियांतलो म्हाका खूब लागीं आसा आनी कोण खूब पयस आसा असो कांय ना. सगळे म्हाका तितकेच लागीं आसा आनी सगळे तितकेच पयस आसा. कारण हांव केन्नाच कोणी म्हजेर वायट बरयलें जाल्यार हांव केन्नाच कोणाक विचारूंक ना तूं वायटूच कित्याक बरयलें काय म्हणून. बरें बरयलां जाल्यार एखाद्या वेळी फोन केला आसतलो बरें बरयलां तुवें ना म्हणून. पण वायट बरयलां जाल्यार तुवें कित्याकूच वायट बरयलें हो हांवें केन्ना आजूनय करिना आनी हाज्याय फुडें करचो ना. बट फक्त आतांच जे सुभाष चंद्रान म्हटलें त्या प्रमाणे खरें कितें तें बरोवचें आनी खरें बरोवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. बींग अ मिडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. कारण तुमी बरयता तेजेर खुबसो फरक पडटा. हांव मुद्दामून सांगता खुबसो फरक पडटा. कारण आत्तां बाब पीटर डिसोजा हांच्या एका केसींतल्यान म्हणजे कोर्टान दखल घेवप आनी कोर्टान ताका न्याय दिवप ऑन युअर रायटींग. म्हणजे विचार करात 30 वर्सांनी पत्रकारिता कितली बदल्ल्या आसतली ती. हांव बदल्ल्या आसतली फक्त इतक्याकूच म्हणटा. म्हणजे एखाद्याक न्याय दिवपा खातीर एखादो आपलो पत्रकार भाव ताजेर रिपोर्टिंग करता आनी PIL फायल जाता आनी ताका न्याय मेळटा. वायस वर्सा 30 वर्सांनी पत्रकारिता म्हणजे इन वेरियस फिल्ड चेंज जाल्या. जशें आमी म्हणटले फ्रॉम रायटींग टू डिजिटल जायले तशेंच त्या रायटिंगा वयल्यानय बी म्हणजे वेरियस सेक्शनांनी बी आयली ती. ताकाच लागून म्हणजे हांवें म्हटलें खरें कितें तें बरया. म्हणजे तांणी जर म्हटलें की फॅक्ट्स अँड फिगर्स आनी ट्रू फिगर्स आयली जाल्यार वयल्यान म्हणजे कोणाच्या दबावा सकयल रावपाची गरज ना. म्हाज्याय ना मुख्यमंत्री म्हणून बिलकूल ना. कोणाच्याच दबावा सकयल न रावता गोंयच्या आनी राष्ट्राच्या हिताच्यो गजाली ह्यो लोकांच्या समोर येवप गरजेचो आसा. आनी जाल्यारूच आमी म्हणटा की आमी पत्रकारितेक न्याय दिवपाक शकतले. आनी ताका लागून म्हणजे जेन्ना स्टेट रेव्हेन्यू म्हणटा आमी किंवा नॅशनल इश्यूज ह्या इश्यूजचेर आमी सगळ्यांनी निर्भीडपणे बरोवप हें गरजेचें आसा. त्या ती शेवटी आफ्टर ऑल तुमी सगळे जाण जे काम करता हें आमी म्हणटा इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ पॅशन. बरेच जाण म्हणजे खूब जाण हांव पळयतां की खूब जाण पत्रकार अजूनय बी म्हणजे म्हाका नोकरी जायी किंवा म्हणूनय बी अजून नोकरीच्या फाटल्यान धांवना. जो आवडीन पत्रकारिता कडेन येयला तो पत्रकारिताच करीत आसा. तो आपल्याक रेम्युनरेशन भितरल्यान कितलें मेळटलें हाजोय एकदां विचार करिना.
बट तो कंटिन्युअसली आनी हीच पॅशन म्हणजे हांवें पळयलां. नाजाल्यार लोक 8 वरांचे जॉब थंयसर 4 वरांनी गुटलून चल्ले. हांव सोय म्हणना, 4 वरांच्याच भितर करून चल्ले. बट हांगासर खरें म्हणजे तो अर्द्या वराचो रायट अप करपा खातीर तो थंयसर 12 वरां धडपडटा. म्हणजे सकाळी फुडें जरी 8:30 एसेंब्लीन कितें जावपाचें जाल्यार स्टील ही इज देर. आनी रातचो कोणाचो बिचार मर्डर जालो जाल्यारय तो थंयसर परत आसा तसो देडाक त्या मर्डरची स्टोरी करपा खातीर तो थंय आसाच. म्हणजे अर्द्या वराच्या त्या रायटअपाक 12 वरां ताची ती धडपड आसता, तळमळ आसता, कळकळ आसता. हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचे म्हणजे सिंपल पत्रकार, फोटोग्राफर पासून तो बाकीच्या सगळ्या जर्नलिस्टांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही खूप बरें काम सातत्यात करता. तांणी फक्त एक 2-3 एक्स ग्रेशिया जर्नलिस्ट स्कीम जी म्हाका राज तिलकान सांगला फायल जाता तितके बेगीन मूव करपाक लावन रिजॉल्व करपाक लायता इश्यू कितें आहा तो पळोवन. आनी कॅपिटलांत पत्रकार भवन आसपाक जाय. म्हणजे हांव पयर नागपूर गेल्लो, म्हाका ते प्रेस क्लब इन्वायट करतले, हांव पावूंक ना. म्हणल्यार वन ऑफ द बेस्ट प्रेस क्लब आमच्या कडेन आसा. हांव राज तिलकाक येतात, आमच्या कडेन ना म्हटलें. म्हाका म्हणपाक सरकारानूच दिवपाक जाय. एनी हांव बट कॅपिटल सिटीत पत्रकार क्लब आसप किंवा प्रेस क्लब आसप इज गरज आसा ती. जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी जावं येता. गव्हर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा फुडल्या 4 वर्साच्या भितर निश्चित रित्या ऑन द मेन आमी पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन. हे इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पत्रकार. हांव परत सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. कालांतरान फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून तशें पत्रकार भवन जालें, पत्रकारांकूय बरें दिसतलें. खंय तरी आमचें स्वताचें एक प्रेस क्लब आसा, पत्रकार भवन आसा, कितें तरी जेणे करून हक्काच्या आसतना आमी वचूंक शकतले, रेस्ट घेवपाक शकतले, बरोवपाक शकतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जसर बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटीज आसतल्यो अवेलेबल अशें आसचें. हाज्या खातीर निश्चित रित्या की फुडल्या 3 ते 4 वर्साच्या भितर आमी जेन्ना गव्हर्मेंट 2-3 प्रोजेक्ट मेजर पाट्यार येवपाचे आसा तितूर पत्रकार भवनाचो विचार आमी सरकार म्हणून निश्चितच रित्या हांव करता आनी ते करून घेवपाचोय विचार आसा. हांवें एक 2-3 फक्त म्हणजे चड डिटेल्स म्हाज्या भाशणांतल्यान वचना. आमी लॅपटॉप म्हण किंवा कॅमेराज, बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी, पेन्शन स्कीम खास करून म्हणजे 8,500 रुपया ताजें म्हणणें बरोबर आसा. जर आमी सिनियर सिटीजन पेन्शन जर ती चालू उरता तिका परत रिवायज करची पडना जाल्यार खरें पेन्शन स्किमूय बी ती परत रिवायज करची पडूंक जायना. फक्त तेणी आपली लायफ सर्टिफिकेट केन्ना तरी 2 वर्सांनी एकदां दिवची पडपाक जाय. आय मेक दॅट प्रोविजन सो दॅट तिका रिविजन आनी करचें पडचें ना. अशें प्रोविजन ती कंटिन्युअसली उरतली. सो म्हाका दिसता ते इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी फायनान्स बसून एकदां विशय रिजॉल्व करता आनी इट वील वन टायम तुमकां फक्त 2 वर्सांनी एकदां आपली लायफ सर्टिफिकेट जी आसा ती तीच सबमीट करची पडटली जेणे करून ती राज तिलकाक गौरीशाच्या फाटल्यान लागचो पडचो ना. वील मेक इट कंटिन्युअसली. ओके, पत्रकारांचो टूर आमी धाडपाचो उरला, बरीच वर्सां जाली तो धाडपाक जाय. ती क्लीन सिटी पळोवपा खातीर एवरी इयर आमी एक ठरोवन 15-20 पत्रकारांक तुमीच सिलेक्ट करचे कोण वयचे ते. आमी सिलेक्ट केले जाल्यार पार्सलिटी केले म्हणटले. ते एवरी इयर ठरोवचो. हांव राज तिलक तुमच्या टिमीन ठरोवचो म्हणजे वील सेंड फॉर द डिफरंट सिटीज जेचेर तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय घेवन रिपोर्टींग करचें. हांवें क्लीन सिटी इतक्याच खातीर म्हटलें की गोंय आमकां क्लिनेस्ट स्टेट जर करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी मेजर रोल प्ले करपाक शकता. कारण आमी पळयता की नाव द डिफरंट स्टेक होल्डर्स आमी ताजेरूय आमी जो ट्राफिकाचेर घेतलेलो तेजो पेपर आमी सबमीट करतले आनी इम्प्लिमेंटेशनूय तेजे सुरवात करतले. द सेम वे द सेकंड वर्कशॉप, सेकंड सेमिनार फाटले फावटी थोडे बोवाळ घालूं ते बोवाळ घालपाकूच येता, तेजी चिंता ना. बट वी हॅव प्रिपेर्ड द डिटेल रिपोर्ट ऑन स्पेशली ऑन द एक्सिडंट प्रो झोन रेक्टिफाय कशें करप, कितें करप. सगळ्यांची सजेशन्स घेवन ताजेर आमी तयार केला, ताजेर वर्किंगूय सुरू केलां. ऑन द सेम वे द नेक्स्ट इशू इज इन क्लिनेस्ट सिटी. द गार्बेज कशा पद्दत पुराय गोंयांतले कशा पद्दतीत आमी ट्रीट करपाक शकतले, कितें करपाक शकतले ताजेर आमकां म्हाका दिसता घेवपाक जाय. त्या खातीर पत्रकारांचोय रोल खूब म्हत्वाचो आसतलो. नेक्स्ट इज एन
आम्ही जी थीम घेतल्या विच इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकार आपल्या परीत पुराय प्रयत्न करता. ताज्योय वेगवेगळे कडेन स्टोरीज, कारण दॅट स्वयंपूर्ण गोंय, सेल्फ रिलायंट गोंय हो ऑल इंडिया लेवलाचेर आमी विशय व्हरपाक शकले. आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे विजन विच इज आत्मनिर्भर भारत पुराय बाकीचे स्टेटी आमच्या कडेन स्वयंपूर्ण गोंय एक्झॅक्टली कितें करता, सरकार तुमच्या दारी, बाकीची सरकार द गव्हर्मेंट एट युअर डोर स्टेप्स द सेम प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करपाक लागले, विच इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट. स्टेटीत केल्ले कार्यक्रम वेगळे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक लागले. त्या खातीर ही थीम घेवन आमी अजूनय बी तेजेर फोकस करचो, तेजेर रायटअप करचें, म्हणजे लोकांक दिसचें की खऱ्या हांवें जशें म्हटलां की इट इज नॉट एका वर्सान 2 वर्सान गोंय स्वयंपूर्ण जावचें ना. जशें आमी स्वच्छ भारत अभियान माननीय मोदीजीन सुरवात केल्लें 2014तल्यान, बरेच जाण म्हटलें एकाच वर्सान स्वच्छ जातलें काय कितें. ना, 8 वर्सां जालीं लोकांच्या तकलेन आमी स्वच्छ भारत अभियान घालपाक शकले. आता प्रत्येक जण स्वच्छ भारत अभियानाचेर उलयता, करता, एक्ट जाता, निदान त्या निमित्तान थोडे तरी स्वच्छ जाला. त्या खातीर सेल्फ रिलायंट गोंयचेर उलयता आसतना फाटणीक मिडिया खास करून हे खूब बऱ्या पद्दतीन इम्पॅक्ट लोकांचेर करपाक शकता. आमी तें काम निश्चित रित्या करतले. परत एकदां नॅशनल प्रेस डेच्या निमित्तान जितक्या जाणांक आज अवॉर्ड मेळ्ळा त्या सगळ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन. बट आमी तुमी मेळोनूच हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकता. ते गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमी म्हज्या बरोबर, म्हज्या सरकाराच्या बरोबर आसतले हाची अपेक्षा करता आनी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.